नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफी आसा, एक्सपोजिशन आसा आनीक फाटले 4 आठवडे चलिल्ले आमचे कॅश फॉर जॉब्स आसा आनीक सदांच दर आठवड्याक तुमचे म्हऱ्या येवपी आमचे तिनूय एडिटर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब अफान्सो, लौकीक बाब शिलकर सगळ्यांक येवकार. आनीक म्हाका दिसता कितलोय व्हडलो गोंयांत इव्हेंट आसूं आमकां सुरवात जोयल कॅश फॉर जॉब्सा वयल्यानूच करची पडटली, कारण त्या इशूचो मान त्या इशूक दिवचोच पडटलो. बाकी सगळे मागीर. सो हांव सुरवात हाजे वयल्यान करता. पुलिसेन पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ताजेर बोवाळ जालो. आमी फाटले खेपेक तुगेली मागणी केल्ली की पुलिसेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवची म्हूण. ताणें बाबड्यांनी घेतली, घडये आमचे आयकून घेतली आसतली आनी मागीर तांकांच लोक तुगे शेप लावपाक लागले, तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हें कित्याक उलयले आनी ते कित्याक उलयले काय म्हणून. पूण जे पुलिसेन सांगलें आतां मेरेन जें इन्वेस्टिगेशन पावलां, एका मंत्र्याचो आदलो स्टाफूय तातूंत भितर आतां सांपडला. सो तुमकां कितें दिसता, हें योग्य मार्गार आसा काय आतां मातशी सर्कस जावपाक लागल्या? प्रमोद, लास्ट टायम आमी उलयल्ले पळय ते सेम टॉपिकाचेर उलयल्ले, बट समवेर वी हॅड मेन्शन डेट वाय पुलीस इज नॉट कमींग फॉरवर्ड एंड गिवींग डिटेल्स ऑफ द प्रूफ. सो DGPन ते केले प्रेस कॉन्फरन्स करून. पूण तितून भितर एक इंट्रस्टींग गजाल आशिल्ली की ही हॅज सेड डेट the accused have not revealed any political connection. ते मान्य करपाक मातशें कठीण लागता. Means like when you say that you have an accused and when everybody looks forward that there is somebody, whether it's a kingpin you call it or somebody who is a control center, ते थिंगा पावना म्हणल्यार तिका मातशें एक देर इज अ कायंड ऑफ अ लॅक ऑफ ट्रस्ट इन दोज वर्ड्स. हे सगळें हवेक चलिल्लें काय कितें असो एक दुबाव मारता. तो दुबाव मारता कित्याक सगळ्यांक खबर आसा कोणूय आसतलोच म्हणून थिंगा. इट इज नॉट दॅट अ कॉमन पर्सन ऑर एन अननोन पर्सन इज गोईंग टू रन अ रॅकेट वीच इनवॉल्व्स ऑफ आय मीन टू दीस मॅग्निट्यूड. तितून भितर आसतलेच कोण तरी. पण जे तरेन पुलिसांनी सांगलें की आजून मेरेन कांयच मुखार फुडें जावंक ना म्हणून, तेजेर मातसो लोकांक पीपल वर नॉट पटना. पांडुरंग बाब, पुलिसेन सांगलें की अजून मेरेन हाजें कांय जालें ना म्हणून, आनी मागीर 3 दिसां भितर अशें एक मनशा अरेस्ट केलो जो मंत्र्याचोच एक स्टाफर आशिल्लो. सो कितें दिसता, हें चल्लां योग्य मार्गान काय सर्कस सुरू जाल्या? हांव लास्ट टायम तशें म्हटलें की इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू इस्टॅब्लीश कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिशियन आनी हे जे स्कॅमर आहात तेतून. आनी हांव ते 2-3 फावटी जस्टिफाय करून सांगलेलें आसा. तर उदाहरणार्थ तूं वास्कोची ती उमा पटेल केस जर घेतली, बिचोलची पुजा यादव ती केस घेतली, किंवा ती मडगांवची आचार्य आनी ते गावड्याची केस घेतली, जाल्यार ह्यो 3 ज्यो केसी आसा ह्यो ह्याच स्कॅमा वांगडा येयल्या. पूण ह्यो 3 केसी जर पळयल्यो ह्या तिगांच्यो जाल्यार नेवीन काम दिता, रेल्वेन काम दिता, आनी खंय काम दिता, सेंट्रल एजन्सी. सो म्हणजे कसले फ्रॉड ते तुमकां कळ्ळें. आतां उरलो हांचो कोण, जी ही दिपाश्री सावंत किंवा पुजा नायक बी हे जी प्रकरण आसा ही उरली. पूण हांव पयलींच्यान सांगता की ही हांकां तोपयो घालपाची संवय जाल्या, ते एडिक्ट जाला हे लोक. आनी जशें हांवें लास्ट टायम म्हटलें अशें की पयशे डबल करता म्हणून त्या साश्टीन जे आमी चडशे लोकांक फटयतात पळय केसी, पयशे डबल करता म्हणून, म्हणजे EOC कडेन केसी पडलेल्यो आहात त्यो 200-300 कोटीचे फ्रॉड गोंयान लोकांक फटोवन गेले. हे गोंयांत पयशे डबल करता आनी कितें करता म्हणून सांगून, शेअर्सांक घालता, स्टॉक्सांक घालता पयशे म्हणून सांगून. सो तसले तरेचे हे स्कॅमस्टर. आतां हेंचे पॉलिटिकल हेच्या कडेन कनेक्शन कितें आसा काय कितें जाल्यार प्रमोद ते कठीण हें जावपाक. कारण कोणी बरोवन दिला आसतलें की तुका आपूण जॉब दिता आनी म्हणून पयशे दी म्हणून. ना, हो वेव्हार तोंडी न्ही सगळो. आतां तोंडी वेव्हार तूं कसो इस्टॅब्लीश करतलो इन्वेस्टिगेशनान? ताणें नांवां जरी सांगलीं कोणाची त्या फ्रॉडांनी जे लोक धरल्या तेंच्यांनी 4 नांवां सांगलीं सुद्दां धरी आमी, जाल्यार ते 4 नांवांचो तूं कोण हें कसो इस्टॅब्लीश करतलो? प्रूफ, एविडन्स जाय न्ही फाल्यां कोर्टान घालपाक. सो म्हाका दिसता की पुलीस आपल्या हाजेर बरोबर आसा अशें म्हाका दिसता. पूण सगळें आतां काल हांव एक शेक गेल्लो तें हांव तुका सांगतलो वदळ की फुडल्यान एक मनीस बसला आनी हे सायडीन एक मनीस बसला. हो मनीस म्हाज्या कडेन पयलीं आयलो आनी तुमी ते डिस्कस करता पळय ते काय बरे पॉयंट आसता म्हणपाक. पूण म्हाका एक सांग बालो, कितें फायदो तुमी ते उलयता तें? तो फुडलो मनीस येयलो आनी ते जॉब स्कॅमाचेर उलयताले. ते फुडलो मनीस येयलो आनी म्हणपालो हे तर धरल्या पळय हेंचें खंयच कनेक्शन नासतालें. तेंचें म्हणणें अशें की जे ह्या लोकांक जे धरल्या तेंच्यांनी समज पयशे दिवन जॉबाक लायल्या जाल्यार मागीर तेंच्या वांगडा आतां तेंच्या अगेन्स्ट कोण हें करतलो? आनी जे जॉबाक लायला तेंचेर कशी जातल्यो? जावं शकना. जर फटयला तरच केस जातली न्हू ती. ज्यांच्यांनी समज पयशे कोण तरी घेतले आनी जॉब दिला जाल्यार तो कोण येता सांगपाक आतां? बरोबर, आपले पयशे घेतले केस करा म्हणजे खरी. म्हाकाय बी आज सकाळीं मार्केटा भितर 2 जाण मेळ्ळे. हांव नुस्तें घेतालो
कळ्ळें तुका तें नुस्तें मागीर थंयच उरलें आनी डिस्कशन मागीर कॅश फॉर जॉब्साचें सुरू जालें आनी ताणें एक्झॅक्टली होच मुद्दो काडलो ते म्हाका म्हणपा लागले की तुगेले कितें सांग म्हणपा लागले सायबा पळय म्हणपा लागले तांकां जॉब दिल्या पळय ते कंप्लेन करना न्ही रे तांचे म्हणपा लागले कितें करपाचें ते आतां हे सिस्टमी भितर पावल्यात ते ऑलरेडी सिस्टमी भितर पयशे दिवन जॉब घेवन पावले तांचे म्हणपाक कितें करपाचें आमी म्हणपाक गोंयकारांनी असली लोकांक एडमिनिस्ट्रेशनाक फुडले 2-3 दशक सामके भोगपाचें काय म्हणून असो म्हाका असो तुकाय 2 जाणांनी विचारलें म्हाकाय 2 जाणांनी विचारलें आनी तूं गेल त्या जाग्यार हांव गेलो नाशिल्लो आनी हांव गेलो त्या जाग्यार तूं नाशिल्लो सो बेजिकली आमी हो बारीकसो सॅम्पल सायज जर धरलो जाल्यार हो आज गोंयकारांचो सेंटिमेंट जाला लौकीक बाब आनीक मुख्यमंत्र्यान तर पुलिसाक डिफेंड करपाचो प्रयत्न केलो आनी सांगलें की पुलिसेन क्लीन चीट कोणाक दिल्या क्लीन चीट कोणाक दिलें ना अजून मेरेन मेळना म्हणटात घडये फुडें मेळत म्हणून आनी ताजे उपरांत गेलो मंत्र्याचो एक स्टाफर अरेस्ट जालो योग्य मार्गान आसा केसी प्रमोद ज्यो फुडें येता पळय न्हू त्यो स्टॉप जावना नवे नवे केसी ना जाल्यार एटलीस्ट मनीस इनवॉल्व जाले ते तरी तेंचो तरी नंबर वाडटा म्हणजे दिपश्रीची केस जेन्ना जाल्ली तेन्ना पिरवळ वाठारांत तो भुरगो जो अनिकेत कांदोळे तेजें डिस्कशन स्टार्ट जाल्लें हो सांपडटलो आतां म्हणून पूण पुलिशेक ताका अरेस्ट करपाक 2 वीक लागले ते कस्टडियन्सीन सगळ्या लोकांक खबर आहा अरेस्ट जावपाचो आहा म्हणून आतां कित्याक त्या लोकांक खबर आहा तो खंय कोणा वांगडा कसो इनवॉल्व आहा तो सो तेजे डिटेल्स कस्टिट्युएन्सीन वा ते पॉलिटिकल सर्कलान वा ते MGP BJP सर्कलान तेजे थंयचे लोकल पॉलिटिक्स आहा तितून भोंवताले पूण पुलिशेन जेन्ना दिपश्रीक अरेस्ट केली इमिजिएटली त्या भुरग्याक जाली ना ताका टायम मेळ्ळो आनी तशें मागीर ओपोजिशनानूय एलिगेशन केली ते काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती फाटल्या विकाक घेतल्या सांग एक मिनिस्टराचो मनीस इनवॉल्व आहा आनी तेजें बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतलां म्हणून पण खरें ते अरेस्ट जालो ताका काल काय पयर केन्ना तरी सो पॉलिटिकल पार्टी मेरेनूय डिटेल्स पावले की अशें अशें आहा म्हणून सगळ्यांक कळटा हो भुरगो इनवॉल्व आहा वा एक मंत्र्याचो मनीस इनवॉल्व आहा दिपश्रीचो एक कलीग इनवॉल्व आहा पण पुलीस एक्शन घेता 2 विकांनी अरेस्ट ताका 2 विकांनी जाता सो इन्वेस्टिगेशनाचेर मातसो डावट येता दुसरें बॅक डेटेड रेजिग्नेशनाचेर येयले पळय न्हू तेजेरूय इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की बाबा तशें जालां आनी ते केस येयल्या उपरांत तेजें रेजिग्नेशन येयलां काय म्हणून त्यो गजाली इन्वेस्टिगेट करच्यो पडटल्यो म्हणजे खबर आपलें जर गव्हर्मेंट सिरियस आहा जाल्यार एक वेळ मंत्री इनवॉल्व आसतना मंत्री इनवॉल्व आसतल्यो सगळ्यो फुडल्यो गजाली बट तेणी आपणी क्लीन येवपा खातीर तेणी असल्यो गजाली करपाक जाय समज बॅक डेटेड घेतला जाल्यार त्यो गजाली करपाक जाय ते क्लीन वचपाक दिवपाक जाय बॅक डेटेडून कितें प्रूव करतलो तो भितरूच आहा दुसरे पार्सेकराचो जो स्टेटमेंट येयलो पार्सेकर आतां हितून ना सिस्टमीन तसो ना पण तेणी जे मुद्दे मांडले तेणी मानले ते इम्पॉर्टंट धरचे पडटा कारण BJP सरकारचे 2012 सावना तितून 2-2.5 वर्साचो टर्म मुख्यमंत्री म्हणून तो आसलो सिस्टम तो मंत्री म्हणून आसलो तेजे उपरांत म्हणजे 5 वर्सां ती तो आसलो तेजे उपरांत दोन टर्म ते ना तेणी मुद्दे अशे मांडले जे पयलीं आमी डिस्कस केल्या की मेरिटाचेर जे जावपाक जाय ते ह्या गजाली खातीर जायना जो भुरगो युनिवर्सिटीन 75% मार्क घेवन पास जाता तो गव्हर्मेंटाचे एग्जामीन 30% वा 35%चेर पावता आनी जो भुरगो युनिवर्सिटीन 40-45 इतलेच तो धडपडून पास जाता ताका गव्हर्मेंटाच्या एग्जामीन तो डायरेक्ट 90+ अशें कशें जाता आनी अशें करून जर ते कमी हुशार आशिल्ले भुरगे जेन्ना सिस्टमीन येतले तुज्या ती सिस्टम तुजी कशी चलतली हे मुद्दे कमी हुशार जातली सिस्टमूय कमी हुशार जातली मागीर हे असले प्रकार करपाक चड बरें सो तेजे उपरांत आनी मुद्दे मांडले तेणी की ही गजाली पॉलिटिकल कनेक्शना शिवाय जावपाक शकना आनी पयलीं डिलिव्हरी जाल्ल्या शिवाय ह्या मनशा कडेन इतलीं वर्सां ते चलोवपाक जावचें नासलें पयलीं कोणाक तरी जॉब मेळ्ळ्या म्हणून तेंचे कडेन तांचे विशीं एक ट्रस्ट फॅक्टर तयार जाला हांव एका धरून एकूच एड करता हेका की इफ वी आर बीन टोल्ड दॅट देर इज नो कनेक्शन देन म्हाका दिसता आमी एक समबडी इज ट्रायंग टू फूल अस कित्याक अदरवायज नाव वी आर ट्रायंग टू बिलीव दॅट ही सगळीं कोण धरल्या ती कोणूय जावन XYZ हांव नांव घेयना they are the people who are giving us jobs or they are the people who have given jobs already. You mean to say that the buck stops there? Itlo system also hollow in this case exactly where does the buck stop? Where does the buck stop? So आमी पिशे कशे हे आमकां हे घडटा बिलीव करपाचें कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल. एक गजाल आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो मुद्दो परत येता. सरकारूय म्हणटा आपल्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. विरोधकांनी मुद्दो काडलो 2019 सावन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तुमी हाडलें तुमी चालीकच लायनात म्हणून आनी आतां जर तुगेले 2022
इलेक्शनाचे पयलीं जे जॉब एडवर्टायज केल्ले ताजे खातीर जर सरकार एक्सटेंशन दीत आसा, डोंट यू थिंक एटलिस्ट नाव ही एक्सटेंशन बंद जावपा जाय आनी ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लागपा जाय जॉयल बाब? Absolutely, Pramod, what you said is absolutely right. There are political pressures. आमकां खबर आसा, you as a journalist, I am a journalist, everybody, we know what are the pulls and pressures within the government, which is holding the government back from implementing the staff selection commission in full authority as it should have been. आता परते आमी म्हणीत आसा फ्रॉम मनोहर पर्रीकर्स टायम वी हॅव बीन सेयिंग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावंक ना. आतां देखून ते इट इज स्टील ऑन अ शेकी ग्राउंड टिल रिसंटली. Now the government has announced that 2,000 jobs, they are going to, nearly 2,000 jobs they are going to route through staff selection commission. It's a good sign. It's a positive sign, and we hope that this goes. It actually translates into that this thing. Otherwise, till now only 69 jobs have been given on staff selection commission. Yeah. Till now we have an active staff selection And the extension बंद जावपा जाय. So if it is seriously done, to what an extent Pramod Sawant manages to wade through this, navigate through this mess when all his cabinet colleagues or most of his cabinet colleagues are against staff selection commission, we'll have to wait and watch. हे सारकें न्ही पांडुरंग बाब, ही कितें आतां एक्सटेंशनां बाद म्हाका खबर आहा तुगेलें पॉलिटिकल प्रेशर आसात आनी मुख्यमंत्र्याची तर इच्छा आसा हें तर क्लियर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाची. जशें तांणी सांगलें तांचे कॅबिनेटांतल्या कांय जाणांची इच्छाच ना तो पेपर सुद्दां पळोवपाची, हेंय क्लियर. पूण डोंट यू थिंक आतां जेन्ना इतल्यो केसी इतली ही हळशीक सामकी वाऱ्यार पडल्या, आतां तरी हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लागपा जाय. आनी ते 2022च्या पयलीं सुद्दां जे एडवर्टायज केल्ले पोस्ट ते सुद्दां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर जावपा जाय. असा 2022च्या काळान जे केल्ले ते चड व्हडले आतां पोस्ट उरोवना, म्हाका 100-200 पोस्ट खंय तरी उरले आसतले, बाकी सगळें तेंचें काम जाल्लें आसा. आतां फूल फ्लेज खरें म्हळ्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागपाक जाय मार्गाक. कारण पार्सेकारान म्हटलें मेरिटाच्या भुरग्यांचेर जर अन्याय जाता हो सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आनी शेवटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर जे रिक्रूट जातले ते भुरगे गोंयचेच आसतले न्ही, ते गोंयकारच आसतले न्ही. सो तुमकां जर बाबा पॉलिटिकल कितें इंट्रस्ट आसा आनी कोणाक जर जॉब दिवपाक जाय तुमी एक प्रोविजन करा. पूण हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा राज्यांतले म्हत्वाचे पोस्ट ते भरपाक जाय, लायक टीचर, LDC आनी कितें सगळें, तर हे ह्या स्टाफ सिलेक्शनच्या अंडरच जावपाक जाय. हे कमिशन जें केलां ते आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार हे प्रमोद सावंतानूच केला. हे जरी पर्रीकराच्या काळान सुरू जाल्ले, म्हणजे म्हाका याद आहा विचार सुरू जाल्लो यतींद्र मराळकर म्हणून सेक्रेटरी आसलो IAS तो आतां लडाक आसा, तेणी तो ड्राफ्ट तयार केल्लो ह्या बिलाचो. आनी त्या ड्राफ्टानूच प्रोविजन आशिल्लें की CBRT म्हणजे कंप्युटर बेस्ड एक्झाम घेवची तेन्ना रिजल्ट लागतलो आनी भुरग्यांक कळटलें की आपूण पास काय फेल तो मेरिटर आसा काय ना तो. करेक्ट. सो हे प्रोविजन तेन्नाच केल्लें. पूण प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा पळय तांणी तो 2019 हाडले. त्याच्या उपरांत ते म्हाका दिसता कमिशन इस्टाब्लीश करपाक टायम लागलो, स्टाफ रिक्रुटमेंट करपाक लागलो, हे सगळें जालें. आतां जें काम चल्लां तेजें म्हणजे पयर ड्रॉइंग टिचर रिक्रूट जाल्या, एक कन्जर्वेटर म्हणून हे जाला रिक्रूट जाला, अशे काय एक 6 कॅटेगरींतले पोस्ट जवळ जवळ इंजिनियर जाल्या, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, नेटवर्क इंजिनियर 6 कॅटेगरींतले पोस्ट रिक्रूट जाल्या. तेतूंतले भुरगे जे आतां सांगता आपलो भायर एक्सपिरियन्स, म्हाका 2 भुरग्यां कडल्यान ऑफिसरांनी म्हाका सांगलें की एकट्याक आपूण विचारलें म्हणपाक आरे तो पेड दिवपाक दिसता येयलो, कितें जालें काय म्हणटा आपणाक जॉब मेळलो. तर कोणा कडल्यान जालो काय, आपणाकच खबर ना म्हणटा तो भुरगो, आपणाकच खबर ना. तुका खबर ना म्हळ्यार कशें तर ना, आपूण ती एग्जाम दिल्ली पळय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची आनी आपूण पावलो येयलो मेरिटाचेर आनी लागलोय बी जॉबाक आपूण. सो हे जर बरी गजाल जर गोंयकारां खातीर घडटात, गोंयच्या भुरग्यां खातीर. म्हणजे पयर काशिनाथ शेट्टीन एक पोस्ट घातलेलो फेसबुकार की आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच इम्प्लिमेंट जावपाक जाय म्हणून. बरोबर. सो खऱ्या गोंयकारान ही मागणी धरपाक जाय की गोंयच्या भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मस्ट. तुम्ही हे सांगलं पळय ते जर आमगे कांय मंत्री जर हें आयकतात तशें जायना, आंग काडटले. तशें जायना. तूं आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें पळय स्टाफ स्टेटी आहा महाराष्ट्रान पळय, महाराष्ट्रान तलाट्याची एग्जाम जर दिवपाक जाय जाल्यार भुरगे एग्जाम हे करतात, स्टडीज करतात, तयारी करतात. गोंयान आमच्या कल्चरच ना अभ्यास करपाचो. म्हणजे कोण तरी आमचो सांगलो आमदार तशें कितें जालेलो की हांव एक मंत्र्या कडेन लास्ट वीक उलयतालो आनी एक ताणें म्हाका एग्जॅक्ट ही गजाल सांगली खंयची तुजी टिचरांची. म्हणपालो रे म्हणपालो खबर आहा टिचर म्हणपालो रिक्रूट जाले. हांवें जालें कशें जालें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे थ्रू जालें. आं म्हळें मागीर आपण म्हणपालो विचारलें CMाक की तुगेलें कशें हें रिक्रुटमेंट जालें आनी कोण हे काय म्हूण भुरगे. CMान म्हणपालो आपल्याक सांगलें आपल्याक खबर ना म्हणून. खबर ना मागीर कितें खबर ना
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रू न्ही मॅरिटाचेर जाल्लें आसतलें म्हूण. अरे म्हणपा लागलें कितें आमी कितें मॅरिटाचेर जावप न्ही. अरे तें बरें म्हणपा लागलो, सगळें म्हणपा लागलो रिक्रुटमेंट जर मॅरिटाचेर जावपा लागली आमकां मतां कोण मारतले काय म्हणपा लागलो. आतां हें आयकतकीर हांव चिंतपा पडलो. पयली गजाल म्हळ्यार त्या मंत्र्यान आंग काडलें. अरे देवा मॅरिटाचेर रिक्रुटमेंट जाली म्हळ्यार तो ताका विश्वास बसना अजून. तो म्हजे कडेन सुद्दां उलयतालो पळय ही वॉज इन कंप्लीट शॉक एंड डिसबिलीफ की अरे मॅरिटाचेर कोण तरी सरकारी नोकरेक लागलो हो केदो व्हडलो तुगेलो हे सारको. सो तो त्या धक्क्या भितर आशिल्लो. त्याच बरोबर ताणें आमकां आमची लायकी दाखोवन दिली गोंयकारांची की आमी गव्हर्मेंट जॉब जो मनीस दिता ताकाच मतां मारतले म्हणून. सो आमचे मतां मारपाचे निकश कितली तुगेले सारके अडाणी जावन पडल्यात हेंय ताणें म्हाका दाखोवन दिलें. सो लौकीक हो जो पांडुरंगान टिचर हो जो सांगलो बेस्ट काडलो तो विशय म्हाका याद जाली. मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें आतां हें सांगतकीर तुवें तो विशय आतां मुखार आयला. थोडे टीचर रिक्रूट जाले तरी ह्या मंत्र्यांक सांगलें की अरे बाप रे हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां कशें चालीक लावपाचें, कितली बेगीन चालीक लावपाचें आनी एक्सटेन्शन बंद जावपाची काय ना. तर हे न्हू आमी कॅबिनेटाक बी वयता तेन्ना मागीर भितरल्यो गजाली जेन्ना आमी सोदून काडपाक रावंड टेबल भितरली गजाली खातीरच लोकीक तेन्ना सांग. आमकां कळटा आयज ह्या मंत्र्यान विशय काडलो फाल्यां त्या मंत्र्यान विशय काडलो ते स्टाफ सिलेक्शन आमकां त्रासान घालतले लोक आमकां निवडून दिवचे ना. तुमकां अपेक्षा आहा न्हू आमी परत निवडून येवपाक जाय म्हणून तुमी जर असले करपाक लागले आमच्या हातीन कंट्रोल ना डिपार्टमेंटा अंडर जॉब मनशांक कामाक लावपाचो लोकांक कामाक लावपाचो जाल्यार आमचें जातलें कशें अशे विशय डिस्कस जाता कॅबिनेटान. सो म्हाका दिसता तेजे खातीर ही एक्सटेन्शनां बी उरल्या ते जॉब तरी आपुणूच भरता म्हणून एक्सटेन्शनां बी काय म्हणून. आनी 2022 जे 2022 12 तारीख 8 तारीख 2022 जानेवारीची तेजे पयलीं जे पोस्ट एडवर्टायज जाल्या तांकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागना ते लागचे म्हणून परत एक्सटेन्शन जाता. पूण सरकाराचे एक परफॉर्मन्स पळोवचो पडलो. 2022 तुजे नवे कोड लागलो मागीर मार्च एप्रील पर्यंत नवे गव्हर्मेंट येयले तूं एक एक्सटेन्शन घे करून उडय ते पोस्ट. तुका 3 वर्सां 2.5 वर्सां कित्याक लागतात एक्सटेन्शन थंय प्रॉब्लेम ना ताजे फाटल्यान प्रॉब्लेम न्ही. तुवें आतां योग्य इशू काडलो. मुख्यमंत्र्याक ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जाल्ले जाय. मंत्री तुगेले पूल करतात की आपल्या अंडर कर पण घेवन उडया न्हू पयलींच एडवर्टायज केल्ले घेवन उडया. सीएम घेवपा सोदना सीएमाक ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जाल्ले जाय. मंत्री म्हणटात शी 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 ह्या ही जी रस्सी खेच आहा पळय ह्या रस्सी खेचा भितर सगळें घुसपलां. डोंट यू थिंक नाव चीफ मिनिस्टर शूड पुट हिज फूट डावन आणि इम्प्लिमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. मुख्यमंत्र्या कडेन बरी संदी आहा ज्यो केसी आतां येवपाक लागल्या फाटले म्हयनोभर माहीत जावन गेले आनी जे पद्दतीच्यो केसी येता लोक कशे त्रासान पडले हे सगळ्यांचो विचार केले उपरांत मुख्यमंत्र्या कडेन बरी संदी आसा सांगपाक की बाबा आपूण म्हणटालो तेच सारकें हें स्टाफ सिलेक्शना अंडरूच जावपाक जाय एका प्रॉपर चॅनलांतल्यान जशें GPSC तशेंच जावपाक जाय ताका प्रूव करपाक आतां पॉयंट मेळ्ळो एक एक ग्रावंड मेळ्ळा ताजो फायदो मुख्यमंत्र्यान आतां घेवपाक जाय की फॉर्म रावन आनी तो फॉर्म रावल्या उपरांत एक वेळ मंत्री ताच्या वांगडा रावचे ना आमदारांचे एक लोक रावतले ते म्हणपाक की लोक रावतले की लोकांक कडले बाबा हांगासर मेरिटाचेर कामां जाता गोंयभरचो लोक ताच्या वांगडा रावता ते पॉलिटिशना फाटल्यान भोंवता कोण ते आपले रावले जाल्यार मागीर पॉलिटिशियनूय रावतले. लोक रावले पॉलिटिशियनूय रावतले. पूण प्रमोद आतां ती पळय इतली एक्सटेन्शनां येता लोक एक कितलीच एक्सटेन्शनां पळय यू आर डिनायिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर समबडी एल्स टू टेक ओवर. करेक्ट. 2 एक्सटेन्शनां 3 एक्सटेन्शनां घेवप एक ऑफिसर 2-3 वर्स जाली आतां एक्सटेन्शनां. सो वॉट द पॉयंट हियर इज आमकडे मॅनपॉवर असलो नाच रिप्लेस करपाक. The excuse they are giving is I feel it is a tussle. I feel it is a tussle. CM wants to do the recruitment through staff selection commissions. Ministers are saying kannaka. And I think tu just सांगला this is a great opportunity. CM should put his foot down and implement it. साधी गोष्ट प्रमोद साधी गोष्ट हे मंत्री आमदार यांचे आमकां मेरिट खबर ना लोकांक खबर यांचे मेरिट कोण कोण जिकोन आसा कशें तें पूण हे राज्य चलोवपी जे IAS ऑफिसर आसात करेक्ट IPS ऑफिसर आसात ते खंयच्या एग्जामी दिवन येयल्या बरोबर त्यो CBRT दिवन येयल्या UPSC एग्जामी दिवन येयल्या गोंयांतले जे आमचे मामलेदार आसात BDO आसात डेप्युटी कलेक्टर आहात अंडर सेक्रेटरी आसात एडिशनल सेक्रेटरी आहात डायरेक्टर आसात HOD सगळे आसात हे खंयच्या एग्जामी दिवन येयल्या GPSC मेरिट
सो इतकी वर्सां चल्ला मेरिटाचेर फक्त हे जे बारीक पोस्ट आहा Correct. ते जाय करपाक Correct. आनी थंय मुगे एडमिनिस्ट्रेशनान क्लासीस जाता हे करप्शन वाडटा म्हणटा पळय आमी कारण हे 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 जे मदले लोक जे बोललेले बरोबर. हे रिस्पॉन्सिबल पयशे दिवन ताणें जॉब घेतला तर त्या कदेलाचेर बसतकीर पयशेच करपाचे चिंततलो आनी कितें चिंततलो जशे पयशे दिवन जेन्ना मत घेता पळय तेन्ना कदेलाचेर बसतकीर ते पयशेच करपाचे चिंततात चिंततात न्ही ते लोक Pandurang, हे सगळे वयर सर नासता टॉप ऑफिसर लेवल हू हॅव बीन गिवन एक्सटेंशन यू सी हाऊ मेनी एक्सटेंशन हॅव बीन गिवन अरे आनीक मेनपावर आमकडे नाच यू आर डिनायिंग समबडी एन म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिसता जॉयल दिस इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आनी मुख्यमंत्र्याक आमी एक आव्हान करपाक सोदतात ह्या हातूंतल्यान की एक गजाल बरी आहा होम मिनिस्टरूय तोच बरोबर पर्सनली ताजे कडेनच आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय ताकाच इम्प्लिमेंट करपाक ताणून धर जाता तितलें इन्वेस्टिगेशन कर सगळे खणून काड आनी ते जे जितले खणून काडटा ताजो वापर हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाक चुकनासतना कर सारकें न्ही कित्याक बिकॉज ते जर केले ना आनी जर लोक तुमचे बरोबर रावले जाल्यार मंत्री तुमचे बरोबर रावतले कारण एक सांगता लोक जर तुमचे बरोबर ना जाल्यार मंत्री खंय आसतले ते आमच्यान सांगपाक जायना फुडले खेपे बरोबर न्ही जॉयल बाब हे जे मंत्री आसा सद्या आं तूं गॅरंटी आहा हे सगळे रावतले म्हणून अशें लोक ना जाल्यार ना लोक ना पूण लोक आसल्यार रावतले न्ही येस येस सो म्हाका दिसता ही इम्पॉर्टंट आनी आमी मातशी लोकांनी मातशी अक्कल दाखोवपा जाय की आमी तुका गव्हर्मेंट जॉब दिल्यार मत मारतले इतली लाचार जावन भोंवपा नाका आमी मेरिटाचेर नोकरी घेवया इतली आमकां गोंयकारा भितर ताकद आसा मेरिटाचेर नोकरी घेवपाची सारकें न्ही पांडुरंग दुसरो जो विशय आसा इंट्रस्टींग तो म्हळ्यार आमगेलो रमेश बाब तवडकर आनी रमेश बाब तवडकरान जो इंटरव्यू दिलो तातूंतल्यान बरोच खोदळ पडलो आतां खोदळ पडलो तो पडलो तातूंत भितर ताका उटाची फाटभूंय आसा त्याच बरोबर रमेश बाब भितरल्यान सामको घुस्मट्टा खतखत्ता सो 2-3 मुद्दे आयले तातूंत भितरल्यान एक मुद्द्याचेर आज जॉयल बाब तुवें एडिटोरियली बरयला ताजेरूय येवया आमी पयलो मुद्दो आशिल्लो की एका सभापतीन म्हणप की आपूण समाधानी ना आपूण मंत्र्यांच्या कारभाराचेर हॅप्पी ना मागीर आपल्याक हांवें सांग सादो प्रश्न विचारिल्लो कोणी टॉप 3 मंत्री आहा तांचीं नांवां घ्या म्हण ताणें मुगे तो प्रश्नाक असो गूट लावन शेवटून उडयलो कळ्ळें तुका कितें काय म्हण कोणाचेंच तुगे नांव घेवपा सारकी परिस्थिती ना म्हणून हें आयकतकीर लोक एक बाब तुका कितें दिसलें हें कितें राजकारण राजकारण रमेशाच्या तकलेन कितें चल्लां म्हणजे रमेश तकलेन कितें चल्लां म्हणजे तूं कितें प्लॅनिंग करता फुडें ही खूब जाणांचें प्लॅनिंग चालू आहा पोस्ट महाराष्ट्रा इलेक्शन कितें जावपाक शकता आनी खूब जाणांचें आपलें आपलें प्लॅनिंग चालू आहा पण हांगासर जे उटाचे बद्दलचें राजकारण आहा पळय तेणी एक सरकाराचेर कमेंट केलो तो वेगळो कमेंट आनी तो उटाचेर केलो तो वेगळो कमेंट उटाचें राजकारणा फाटीं चल्लेलें तितून ऑडियो लीक जाल्ले की बाबा अमको कार्यक्रम अमके एरियेन जावपाक जायना मंत्र्याचोच परत ऑडियो एक कापतलो ऑफिसान येवन तुका असले बी ऑडियो लीक जाल्ले सो तेंचे उटा भितर ते राजकारण आहा ते गट आहा तो भितर तो दिसता इवन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे सामके इलेक्शनाच्या तोंडार सुद्दां आतां रिजर्वेशनूच 2 कुडके जाल्ले तेजे सो पण म्हाका तेजे दुसरे मुद्दे म्हत्वाचे दिसले तितून हेडोनान तेणी आन्सर करता आसतना उलयले परफॉर्मन्साचे मंत्र्याचे तेजेरूच ते पावले की आपूण पळयता खंयचो मंत्री आपले बजेट कशें वापरता आपूण बारीक नजर दवरना आपूण तितूनू समाधानी ना सो तेणी एक उटाचे हितून सांगलें आनी दुसरें तेणी ओवरऑल गव्हर्मेंटाचे तो एक्चुली उठा लागना दोनी गजाली आनी तेजो चान्स न्हू प्रमोद ओपोजिशनाकूय पडलो ओपोजिशनाच्यान रिएक्शन येवपाक लागलें हांगासर जर सभापतीच अस्वस्थ आहा जाल्यार हें कशें जातलें काय चलतलें म्हणून काल जे ओपोजिशन सगळे एके कडेन येयले तेंच्यांनी एक्चुली तो मुद्दो आमी घेवं जाय आसलो की तेंच्यांनी एके कडेन येयले सगळे 7 जाण जे ओपोजिशनान तेंच्यांनी आतां प्रधानमंत्र्याक बरयलां जॉबाचेर आमकां तूं तरी कमिशन दी म्हणून 1 मॅन कमिशनच्या एक्टा अंडर कमिशन म्हणनाका 1 मॅन कमिशन एक्टा अंडर आपल्याक रिटायर्ड जजाच्या अंडर तुमी तरी इन्क्वायरी करा म्हणून आनी तेन्ना तेंच्यांनी रमेश तवडकराचो मुद्दो मांडलो की बाबा सभापतीच जो असो अस्वस्थ आहा ते कशें जावपाचें काय म्हणून तुमची एडिट आयचे जॉयल बाब तुम्ही म्हणटात की हांवें ताका सादो प्रश्न विचारिल्लो की तुमकां दिसता डिफेक्शना आतां तांची डिफेक्शना विशींच्यो भावना आनी तांची डिफेक्शना विशींची ऑर्डर आतां ऑर्डर ते म्हणटात आपली कायद्याक धरून दिला पण आपल्यो भावना ह्यो तुवें आज ताजेरूच ताक लायला कित्याक प्रमोद ही हॅज एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन डिफेक्शन त्याचा पर्सनल व्यू म्हणटा तो की दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स limitations of this limitations of there are limitations of the politics which the party should have understood. Okay, that means he is completely against this kind of governance of defections. Thoda foda. Very clear. Thoda foda taka नाच मान.
फ्यू डेज बॅक 15 दीस पयलीं तुवें ताका एक कंप्लिटली तुवें ताका हें केलां म्हणजे ही इज गिवन देम अ क्लीन शीट एज पर लॉ लेजिटिमसी दिला तुवें ताका हे खंयचे हितून बसता तें म्हाका कांय समजना आर विदीन द प्रिंसिपल्स एथिक्सान बसता काय वेदर इट्स लॉन बसता खंयच्या लॉन बसता आनी हाव यू कॅन come with this kind of a thought now at a time when you have been pinched somewhere in the tribal melee which they are having now तुका मातसो दुखलो म्हणून तूं आतां तसलो हें भायर दुखलो म्हणून सूर चेंज जालो असो आनी नाव यू आर डुईंग एन असेसमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑल along you are the person who was in this whole scenario, in this whole group you are one of a key figure अशें म्हणून आयलां की दॅट ही इज द पर्सन हू हॅज ब्लेस्ड द डिफेक्शन अशें दीस इज बीन रिपोर्टेड इतलें जालां आसतना इतलो टायम तूं उलोवंकूच ना एंड नाव एट अ टायम वेन यू आर पेन्ड बिकॉज ऑफ युअर ट्रायबल डिस्कॉर्ड नाव एंड बिकॉज यू फील दॅट द CM हॅज नॉट बॅक्ड यू ऑन दॅट यू आर ट्रायंग टू हिट बॅक इज आय थिंक पर्सनल वेंडाटा ओके तुका जॉयल म्हणटा आपल्याक पटत नाय तुका बी तातूंत भितर कितें लॉजीक दिसता काय तुकाय पटना पटना अशें न्ही एक जे जॉयलान मांडला तो ताच्या कडेन सामको एग्री आसा की स्पिकराक जर इतकें हें दिसता न्ही जाल्यार तुज्या हातीन चान्स आशिल्लो न्ही तांकां डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय 8 जाणांक त्या तूं थंय कितें बरयलां पळय तेणी जे आपल्या वर्डिक्टान बरयलां की पार्टी मर्जाचो मंत्र्याक शॉक बसयलो पळय मेनिकाचें रिक्रुटमेंट जालें म्हणून तसो ताच्या की व्हडलो शॉक चान्स आहा एक पेटिशन आहा तांच्या मुखार दिवपाचें तेंच्यांनी म्हणजे कोणूच करतना केन्ना मागीर हायकोर्टान अपेल केल्ली न्हू एक वेळ तेजो प्रभाव बी हे केसीचेर पडलो लास्ट टायम 10 जाणांची जेन्ना ऑर्डर सभापतीन फेवरान दिल्ली ते 10 जाण डिफेक्ट जाले तेच्या ती हायकोर्टानूय अपेल केल्ली न्हू मागीर हायकोर्टान खंय भायर मारले ती सो तूं म्हणटा की आपूण तुका ही भुमिका समजोवपाक शकता तूं कायदो एक वटेच्यान भावना एक वटेच्यान आतां जे स्पिकरान डिसिजन दिला तेजेर सुप्रीम कोर्ट कितें करतलो की पार्टी मर्जर जो विशय आसा भितरलो तो तेजेर सुप्रीम कोर्टाक किंवा संसद कोणा तरी डिसिजन घेवचें पडटलें कितें प्रकारान एक्झॅक्टली ते कारण पार्टी जर एक्झिस्ट आहा काँग्रेस बरोबर न्ही तो स्पिकराक आजून चान्स आशिल्लो आनी स्पिकराची एक हें आसा की भारतीय जनता पार्टीन काय जे बरे लिडर आशिल्ले म्हणजे मनोहर पर्रीकर म्हण पार्सेकर आर्लेकर तवडकर प्रमोद सावंत हे काय जे कॅडराचे लोक आशिल्ले तातूंत तवडकराचें काम आसा ताच्या बद्दल अजिबात डावट ना तो तुज्या कडेन उलयला तेजी पुरी कंप्लीट इंटरव्यू हांवें पळयला बरो भावनीक जावन उलयला आनी बरो शिस्तबद्द उलयला पूण म्हाजे ह्या मता कडेन हांव तेजो सहमत ना ताणें जर तुका दिसता तूं त्या 8 जाणांक पयलीं डिस्क्वॉलिफाय कर आनी मागीर उलय एक जे पिटिशन उरला तेजेर करूं येता न्ही दी म्हणटा तूं शॉक दिवपाचो सुरेश देवशाडान दिवंक नाशिल्ले शॉक पयलीं एक शॉक दिवपाची गरज जाय दिवपाक जाय आतां म्हाका दिसता शॉकाचे दीस आसात जशे इलेक्शनांनी लागीं पावता आनीक चड शॉक्स आमकां दिश्टी पडटले शॉर्ट सर्किट्स दिश्टी पडटलीं खूब दिश्टी पडपाचें आहा आमी आज इतल्याचेर थांबतात आमी तातूंत लोकांनी सांगलें की आमी चर्चा करून कितें जाता जाल्यार आमकां खबर आहा की आमी चर्चा करून खुबश्यो गजाली जातात फाटले आठवडो तो ह्या आठवड्या मेरेन ह्या रावंड टेबला वेल्यान क्यू घेवन खुबश्यो गजाली घडल्यात आमचोय उद्देश तोच आहा की तातूंतल्यान आमी जे कितें उलयतात तातूंतल्यान गोंयचें एक जर 2 गजाली बरी जातात जाल्यार तितलेंच आमकांय समाधान इतल्याचेर थांबता पांडुरंग बाब जॉयल बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पवित्रवाद स्टुडंट नमस्कार मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक काय या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घरा घरांनी पंचामृता